दोनूय जिल्ह्यात मिळून 1238 मतदान केंद्रां आसात. तातूंत उत्तरेत 658 जाल्यार दक्षिणेत 625 मतदान केंद्रां आसात. ह्या मतदान केंद्रां खातीर तशेंच वेंचणुके खातीर गोंय पुलिसांनी कडक बंदोबस्त दवरला. उत्तर गोंयांत जिल्लो पंचायत मतदान केंद्रां खातीर क्षेत्रीय पुलीस अधिकारी, फ्लायिंग स्क्वॉड, स्केटर अधिकारी म्हूण वेगवेगळ्या सरकारी कर्मचाऱ्यां सयत पुलीस कर्मचारी तैनात केल्यात. हाचे अतिरिक्त मतदान केंद्राचेर मतमेजणी आनी हेर वाठारांत पुलीस तैनात केल्यात. उत्तर गोंयांत 1 अधीक्षक, 5 उपअधीक्षक, 37 पुलीस निरीक्षक, 48 उपनिरीक्षक, 171 सहाय्यक पुलीस उपनिरीक्षक, 212 पुलीस हवालदार, 832 कॉन्स्टेबल आणि 346 होमगार्ड मिळून वट्ट 1652 कर्मचारी तैनात केल्यात. दक्षिण गोंयांत मतदान केंद्राचेर 1 पुलीस अधीक्षक, 5 उपअधीक्षक, 18 पुलीस निरीक्षक, 46 उपनिरीक्षक, 46 सहाय्यक पुलीस उपनिरीक्षक, 200 पुलीस हवालदार, 1210 कॉन्स्टेबल आणि 285 होमगार्ड मिळून वट्ट 1811 कर्मचारी तैनात केल्यात. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.